तर एक विषय असो आयलेलो कालूच एक न्यूजपेपर वाचताना न्यूजपेपराचो रिपोर्टरान एक खरंच सिरियस विशयाक हात घातलेलो आहा। जी आमची ग्रीनरी असलेली गोंयची ग्रीनरी जी आमची 3702 स्क्वेअर किलोमिटरची गोंयची जी जॉग्राफिकल एरिया आसा तितूंतले 33% आमची गोंयची ग्रीनरी असलेली म्हणजे साधारण 1224 स्क्वेअर किलोमीटर सुमार आमची 33% ग्रीनरी असलेली। त्या ग्रीनरीन 22% कमी झालेली आहा। 22% म्हणजे जे 33% असली 1224 स्क्वेअर किलोमीटर असून ऑलमोस्ट 695 स्क्वेअर किलोमीटर ही लँड जी आमची ग्रीन असलेली ती खंय तरी ग्रीनरी कमी झालेली आहा 22% म्हणजे व्हडली लँड 695 स्क्वेअर किलोमीटर म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 3 तालुका इतकी एरिया आमी कल्टिवेशन म्हणजे जे ग्रीनरी असली आमची झाडां बेडां असली ती उडयलेली आसा। हो गव्हर्मेंटूच रिपोर्ट म्हणटा तर हो व्हेरी सिरियस इश्यू आहा। हेजेर गव्हर्मेंटान खंय तरी लक्ष दिवंक जाय आनी जे गोवाची जी हे आसा जी आयडेंटिटी आहा गोवा ग्रीन गोवा आनी क्लीन गोवा म्हणटा ती हे नाला अशें क्लीन करपाक जाय आनी ज्या जाग्यार क्लिनिंगाची गरज आहा ते क्लीन करपाक जाय आनी जी ग्रीन गोवा आहा ती ग्रीनरी थेवंक जायी। जी 22% ह्या लास्ट 12 वर्सान कमी जाल्या हो खरेंच विशय म्हणटा तो गोंयाक खंय तरी हानिकारक आसा। कित्याक जशें जर अशेंच जर हे जायत जाल्यार आमचे आनी जी मुंबय सिटी जशी आहा तेतून कांयच डिफरंट उरचो ना। मागीर तुमी पयलें आसतलो एक दीस पावस पडलो जाल्यार मुंबय सगळें पॅरलायज जाता बुडटा। तीच परिस्थिती गोंयान जातली जर अशी ग्रीनरी कमी जायत रावली जाल्यार। त्या खातीर ही ग्रीनरीचेर वाडोवपाची कशी तेजेर गव्हर्मेंटान काम करूंक जाय आनी कमी तर करूंकूच दिवंक जायना वाडयत रावंक जाय आनी जी परत 33% आसलेली जी 1224 स्क्वेअर किलोमीटर ग्रीनरी आसली आमची ती परत दवरपाची तेज्या पेक्षा चड करपाची ऑलमोस्ट 1500 स्क्वेअर किलोमीटर जर ग्रीनरी हाडली जाल्यार गोव्याची ही आयडेंटिटी आमी दवरपाक शकतले आनी जे फुडची पिढी येता आमची तेका गोवा आमी जसो गोवा आसा तसो गोवा थेवंक शकतात। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।